राज्यात जायते वाठारांत रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून लोक बेजारल्यात। आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली दिश्टी पडटा। ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात। हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबराक खंय मुख्यमंत्री म्हजेकर कार्यावळी निमतान ह्या वाठारांत येवपाचो आसा। हाका लागून ह्या रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां फातर घालून तात्पुरती पुरयल्यात अशें थळावे सांगतात। मात थळाव्यांक दर दिसा ह्या रस्त्याचो त्रास जावन लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती काम कित्याक हातांत घेवंक ना? हो रस्तो फकत व्हीआयपी खातीरूच आसा काय कितें अशे प्रस्न थळाव्यांनी उपरासल्या। सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान रस्तो सारकिल्ल्या मुळाव्या सुविधांचेर दुर्लक्ष केल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें। कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्त्याचो इशू आसा। आमचो रस्तो एकदम खराब जाला, पिड्यार जाला। आमच्या अंजुनान विलेज आहा पळय तितून खुबशे अशे रस्ते पिड्यार जाला। 4 म्हयने पासून रस्ते पयले रस्ते गेले ते पिड्यार जाल्या। आता आमकां कळून चुकले की 10 तारखेर आमचो लाडको आमचो सीएम येवपाचो आसा। म्हजें घर तेचे हे करपाक कितें म्हणटात पळय ते फॉर्मां वाडपाक। पण जेन्ना आमकां कळ्ळें सीएम येवपाचो आहा म्हणून तेन्ना सगळी मशिनरी म्हणटा ती जागी जाली गडबडून आनी काल पळयता जाल्यार साफ करपाक लागला रस्तो। आमी इतले म्हयने त्रास काडले, आमची हाडां मोडां मोडली, गाडयो डॅमेज जाल्यो, कोणाकूच पडलें ना। पर्राची आमदारची हांगा येवन पर्राचे लोक हांगा येवन MLA जाला तांकांय बी पडोवन वचों नासले। गोवाचो MLA आहा मायकल लोबो ताकाय बी पडोवन वचों ना। आतां कालच्यान हें काम सुरू जालां आनी काम हें करतात कित्याक सांग, लाडको आमचो एकूच गोंयभर आहा पळय तो सीएम येवपाचो म्हणून काम करता। आमी मनीस न्हू, आमकां बरे रस्ते दिवपाक तुमचें काम ना? हो लोकांक हांव हांगाचें विचारूंक सोदतां, बाबा तुमी चल्ला कितें करतात कितें? तुमकां हे रस्त्यांनी वचपाक खऱ्यांनीच आवडटा? इतली आवड आसा तुका लागूनच करपाचो ना? आमचें कितें सामान्य लोकांचें? आनी आयज शेम येता म्हणून तुमी हेज्या वांगडा कोणय पुरयले। आतां 120 वर्सांची आनी 200 वर्सांची तूं घरां मोड म्हणून सांगताले ते आतां बाबा कित्याक पुरयले? पण सीएमाक दुखात म्हणून। आनी आतां आमी वर्सभर पळय हो मार खाता। अरे एक रस्तो करून 6 म्हयने जावच्या पयलीं तो हातून हॉटफिक्स आसलो फोडून आलो, त्या रस्त्याचो धूप करून दवरले। आतां घालता आतां फोडटा, आतां घालता आतां फोडटा, कितें करपाचें? हांगा जेन्ना कितके शीक जाले, गाडयो बऱ्यो काबार जाल्यो। आयज ते भेणान बीन येत सीएमाच्या तांकां आमी एसी दिले, आमच्या कुस्ताक घेवन भोंवता। तेंच्यांनी सांगचें ना म्हणून तेंच्यांनी स्वताल्यो पयल्ल्यो गाडयो आमी आमच्या जनतेच्या गरीब जनतेच्या कुस्तार हे गाडी ते गाडयेन तेच्या भेणांक मार लागप म्हणून आयज काल पयलींच्यान हें काम सुरू जालां। मायक एंडींग हांगा हॉटमिक्स रोड केल्लो। हॉटमिक्स केल्लो म्हणटू तो जून एका म्हयन्यान पासून उरोंक ना, कित्याक जालो 2-3 म्हयने सोलिंग करता। तो आमचो टॅक्साचो पयसो न्हू, गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे आमच्या अंजुना विलेजर जे एवरी 2-4 म्हयने जाले जुनानसान ट्युरिस्ट येतात, खूब जाण पडले ह्या रस्त्याक। हेचो जबाबदार कोण? आमी सगळे हांवूय पडलो हांगर फोंड्यान, उदीक भरून कोण ना, खूब लोक हांगरूच दुसरेचेर न्हू म्हळ्यार सबन आमची अंजुना विलेजीन इतलो टॅक्स वयता, GST वयता म्हणल्यार आमकां रोड आहा बरो, रोड ना सारको। आमकां आमच्या बेनिफिटाक आतां रोड वायडींग केलो, कोणाच्या बेनिफिटाक? आमच्या करिना हे। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।